दिव्यवाणी 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 एप्रिलाची 10 तारीख जेजूच्या कष्ट मरणाचो शुक्रार निमाणो शुक्रार. पयलें वाचप इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आवास्वर 50:2 वळ 13 तावन आवास्वर 50:3 वळ 12 पर्यंत. पळया म्हजो सेवाक सफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटाक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदीस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदीस आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमान दीत? सर्वेस्परसो बावळो कोणाक उगडपो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकारशाण नातलें. आमचीं काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो. सांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता. तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतयलोलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताजेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा समेस्त तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चुरायेन चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगाडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोव तसतेल्या मुखार वगोस रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगाडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फोडकिरें उतर केदीस भायर सरूंक ना. तरी नश्ट मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें पारीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवूंक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताजो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचें अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनाती केली. कीर्तन 31 श्लोक. बापा, तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. दुसरें वाचप एब्रेव बरयल्ल्या पत्रांतलें. आवास्वर 4 वळ 14 तावन 16, आवास्वर 5 वळ 7 तावन 9.
तर आमी उसारतावन तो भावार्थ थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय, आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आंकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतले लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या प्रार्थना आनी विनंत्यो, ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटेल्या सोमेस तांकां ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची कश्टांची कथा. इतलें सांगून जातस जेजू आपल्या शिसासवें भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ ते मेळटले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे, सुडी आनी हात्यारां सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नाजारेतच्या जेजूक म्हणून ताणीं जाप दिली. हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांच्या सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें वगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताजो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तालवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी, सैन्याधिपतींनी आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासा सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफासाचो मांव. सगळे परजे पासत एकल्या मनशान मोरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचना दिल्ली कायफासानस. सिमोन पेद्रू आनी आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो. देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवाट्या सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवलनी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. थोवळो दार राखवलन पेद्रूक म्हणाली, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिवंक कातलें देखून साकर आनी नौकर इंगळ्याचें आकठें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन धग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावन धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सक्तांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हज्या लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक तापोड मारन म्हळें,
श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव सुकोन उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी, पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका कायफासा सरशी धाडलो. हेणें पेद्रू आनीकय थंयच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या सिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नांवकारा भितरलो एकलो पेद्रू कान कातरलेलो सोयरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत हांवन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळे रांदते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते नांव. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणें तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राई म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राई? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुडका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुडका दिल्यार जायत गी? हाका न्हय, बाराबासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बाराबास एक लुडकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशीन येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दोगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणें ताका मरण पावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकय चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी? तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी म्हणलो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नासलेली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना.
देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला, ताणें अनेकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतलो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोतोस म्हणजे शिळान धांपणी वा एब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपार भर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी बोब मारली. खाड ताका कुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुरसावंक सोगी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुरसार मारच्याक तांचे तबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वोवून कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजू कुरसार किळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक येवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुरसायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुरसाक लायलें. तें अशें बरयलें, जेजू नाजारेन जुदेवांचो राय. जेजू कुरसायलो ती सुवात शहराक लागीं आसली. देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, आपूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुरसार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खाण गेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताजो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो. देखून ते घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांतच बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतलीं. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेयोफासाची पतीण मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगल्यान उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बोगल्यान आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक इस्सोपाच्या बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. एक घडीभर आमी आसल्या जाग्यार दिंबी मारया आनी जेजूचें हें कुर्साचें मरण आमी नियाळया. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साब्बात आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साब्बाताच्या दिसा कुडी कुरसार उराना जावच्याक तांचे पाय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुरसार जोडलेल्यांचे पाय पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पाय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदाक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमानच्याक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें.
तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातेच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं राजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हूण बायल्यान दाखयनातलो. पिलातान राजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळूंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळू आनी लोळी सर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिस्ट लवणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजू कुरसायलेल्या सुवातेर एक मोळो आसलो. तातूंत येदोळू कोणाकीय दवरूंक नासलोलो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान तो फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतूं दवरलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज निमाणो शुक्रार, ह्या जेजूच्या कश्ट मरणाचो शुक्रार. आज आमी सकड कश्टांत आसा सगळ्या संवसारांत. कोविड-19 ह्या कोरोना व्हायरसाच्या मारेकार पिडाद्वारी सगळो संवसार कांगाल जाला. तर आज जेजूचे कश्ट मरण कुर्सा मरण आमी नियाळटा. हांव तुमकां एक सांगूंक आशेतां. सगळें तिनी वाचपां पयलें इसाया प्रवादीचें, हेब्रेव बरयल्या पत्रांतलें, ताजे उपरांत आमी सगळो पाशांव जुवांच्या वांजेलांतलो नियाळ्ळो. 4 विशय आमी मोतीन दवरी जाय. हो संवसार देवान रचलो, हो सगळो संवसार देवान रचलो. गॉड क्रिएटेड अ परफेक्ट वर्ल्ड, संपूर्ण रचलो. देवान कितें रचलें, देवाक बरें दिसलें आनी कसलेंच ह्या संवसारांत वायट ना. देवान तुमी पवित्र सल्लो पळयल्यार हर एक देवान बरें 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 म्हणलो आनी मनशाक रचतना ताणें सांगलें भोव बरें. तर दुसरें सत तुमी जाणा जाय कितें, पातकान सर्व नास केलें. सिन डिस्ट्रॉयड एवरीथींग. पातक आयलें, पिडा आयली, पातक आयलें, मरण आयलें, पातक आयलें, कश्ट आयलें, पातक आयलें, शिराप आयलें, पातक आयलें, अंकार आयलो. तर हे पातकातावन सुडका दिवचे खातीर एक पातकी आनी एका पातक्या खातीर मरोंक जायना. एक जैलांत आशिल्ल्यान आनी एकल्या बेल दिवंक जायना. पवित्र सल्लो रोमाकारा बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी सर्व देवाची कृपा होगडावन घेतलेली. सकड आमी पातकीस. पवित्र सल्लो आमकां सांगता सर मनशाकोड पातकान पडलें. तवळो देवान एका व्यक्तीक धाडलो. बागेवून 3 दिसो दुसरो जण, तिसरें सत. जेजून सगळें सारकें केलें. तुमी पळया, बापाचें येवजण पातकान सैतानाच्या मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं नाश जाताना एक विधेय जावच्या व्यक्तीक, देवाक मानवच्या व्यक्तीक देवान धाडलो आनी ही देवाची येवजण, हाका साल्वासावाची येवजण म्हणटा हांव. तर जेजून कितें केलें नव्या सोल्ल्यांत आज आमी वाचलो सगळो पाशांव तुमी पळयल्यार, ह्या इसाया प्रवाद्याची वाचपां तुमी पळयल्यार जेजू आमच्या खातीर विधलो. ताज्या गायांनी आमकां गूण जालें. ताणें आमचे कश्ट, आमचें मरण, आमचें शिराप, आमचें पातक सगळें ताणें वोवयलें. जेजू थंय आमकां सुडका आसा. जीजस फिक्स्ड एवरीथींग बॅक, और जीजस सेट्स रायट एवरीथींग. ओन्ली जीजस, जेजूक वरवीं मात्र साद. त्या खातीर तुमी नव्या सोल्ल्यान पळया, तो कुरड्यांक दिश्ट दिता, अंधकारांत आसल्यांक उजवाडा काडटा, हारीगारांक बरें करता, मेल्ल्यांक जीव दिता. हांव वाट जिवीत सत म्हणलें, सत तो उगडापें करता. तर देवान सगळें रचलें, देवाक बरें दिसलें, पातकान नाश केलें आनी जेजून तें सारकें केलें. जेजू आमकां आनी बापा मदें असो मध्यस्थ, आमचो व्हडलो भाव. जेजू जावन आसा आमकां आनी आमकां बापाची भुरगीं करून घेवंक कारण जाल्लो सोडवणदार. पातकातावन आमकां सुडका दिल्लो. आज ताचें कश्ट मरण आमकां ते सुडकेचे साल्वासावाचें तें कश्ट मरण आमी नियाळ्ळें. त्या खातीर नव्या सोल्ल्यान तुमी पळयता जेजू सारकें करता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां सारकें करता. आमी कांगाल जाय म्हण कोरोना, कोविड-19 ह्या मारेकार पिडा, एड्स, किडनी प्रॉब्लेम, कॅन्सरां, ट्युमरां, जाय तितले पिडो आसात.
अडचणेन संपडले हांव जावं पुरो तो सारकें करता ताका आपय तूं. त्या खातीर आज आमकां आमी समजूं जाय जाल्लें एक वर्तें सत ह्या पास्कांच्या रातयेक आमी गायन गायता पास्काची वात घेवन आनी थंय ह्या गायनांत एक उतर बारीकसो भितर रितीन बरयलां. आदावान केल्लें पातक कितलें वर्तें येदोळ एक एकादा वेळा आदावान पातक करूंक नातलें जाल्यार आमकां सडवंदार मेळोवंक नातलो. तें थंय सकारात्मक जावन तो सांगता आदावान पातक केल्ल्या वरवीं आमकां सडवंदार मेळ्ळो त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणींनी तिसरें जेजू आमकां सारकें करता, जेजू आमकां गूण करता, जेजू आमकां भलायकी दिता, जेजू आमची पातकां बक्षिता, जेजू आमकां शिरापांतली सोडयता, मारेकार कर्गांतली तो राखता. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी चवथें सत जावन आसा त्या जेजूच्या नांवी जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटा. कशें आमी माग जाय दुसऱ्या वाचपान एब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत तें बरोवन आसा आमी वाचलें आनी तें अशें आसा. जेजू कुर्सा मरणा पर्यंत विधेय जालो. ताणें हाक बोब मार देवाक विचारलें, देवान ताचें मागणें आयकलें जाल्यार कुर्सार मरोंक नजो आसलें न्ही गी. तशें न्ही, भागार विधेयपणांत तो देवाची कुशी करूंक शिकलो. आज विधेयपणांत आमी जेजूची देवाची कुशी करी जाय आनी देवाची कुशी करचें जावन आसा आमकां आशिर्वाद. चवथें सत जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या नांवान जें कितें आमी मागता तें जेजू आमकां दिता. आज आमी भारी कश्टांनी आसां, घरा भितर आसां, हर एक कडेन बंदू, थोड्या कडेन खाणा जेवणाक ओरवे कश्ट जाल्यात. मोगाच्या भाव भयणी असले मारेकार कर्गां तावन ह्या निमाणें शुक्रारा आमी उपवास मागणें कर मागया. जेजू तुज्या कुर्सा मरणा वरी सगळो संवसार तुवें सोडयलाय. आज आमकां तूं सोडय, आमचेर तूं दया दाखय. आमचें मरण, आमचें जिवीत, आमचें कश्ट सगळें तुका समर्पण दिता हांव. तर ह्या कश्टांच्या शुक्रारा दिसा जेजू आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादान भरूं दी. ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका दिवं दी. ताचें कश्ट मोरान नियेळलेले आमी आमची अस्कत काय उणेंपण वळखून घेवन आमी आमचें जिवीत नवें करया. सोमया थंय आमी एक जावया, सोमीच्या उतरान बळोवन जावया. मागणे जिवितांत आमचें क्रिस्ती भावार्थी जिवीत बांदून हाडया. आमेन. सर पदवेदार बापा, ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागतां तुज्या नांवान, तुज्या उतराच्या रक्ताच्या बळान, तुज्या कुर्साचे विशेष आशिर्वाद तुजो कुरीस घरान दवरून आज ही देवाचें उतर आयकोवची भुरगीं कुर्साक आराधन करतना त्या कुर्सात तावन सुटका, त्या कुर्सात तावन आशिर्वाद बेसांव पेकोवन वळोवन दी. तुज्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलां सोम्या. कुरीस आमकां जैतासो गुर्तो, कुरीस आमच्या जैतासो बावठो जावन आसा. जेजूच्या कुर्सा वरवीं आशिर्वाद आमकां देवून येवं दी. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दिव्यवाणी